तुमका दुसऱ्या पोलीस स्टेशन हांगा हाडले बंदोबस्त आणि आमकां आडयतात म्हणजे आमच्या समाजान न्याय मागप ना अशें जालें न्हू हेजें उत्तर कित्या खातीर आमकां हांगा आडयतात तुमी त्याचे आन्सर दिया तुम्ही आमकां कित्या खातीर आडयतात अरे 5 आमकां सांगले यो म्हणून आमी येयला मरे 5 आमी हांगा येयले आमच्या भुरग्याचेर अत्याचार जाला तो थंय सुशेगाद भोंवता तुमकां ट्रेस जायना हेजें उत्तर कोणा कडेन मागप तुमच्या आमी ऑलवेज आमी कोऑपरेटिव्ह केल्ले आसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक ज्या वेळाचेर त्या PSI हांवें सांगले की तूं बरोवन घेतले ना तशें जाल्यार म्हाका दाखय प्रोविजन PSI बरोवन पेन घेतले एकाक बरयता आसतना ती ही आवय आसा ताका सांगले अमके अमके ते इन्सिडंट तूं घालूं नाकाय ते चेडूं गाडी चलयताले तेजें लायसन आसा ती तुजेरूच येतली म्हणून तो इन्सिडंट तेणी स्कीप केलो त्या PSI म्हणजे हे सगळे प्री प्लॅन आसा हे सगळी स्टोरी पयली खतखतले पळय शिजलेले आसा कोणें कितें करप प्रत्येकाक रोल दिल्लो आसलो हितून नाजाल्यार 5 वरां त्या बायलेक त्या भुरग्याक थंयसर बसोवन दवरचें नासलें ते भुरगे मायनर इतले लेट दवरतात पोलीस स्टेशनार महिलांक साडे म्हाका काउंट करा 7:30 ते 12:30 मेरेन एकाक कंप्लेंट बरोवन घेता ती सुद्दां बरोवन इनकम्प्लीट आणि दुसऱ्या दिसा येवन ते बायलेक सांगतात ते तो तसो करचो ना म्हणून म्हणजे हमी कोण घेता आरोपीची तो म्हणटा घेता तुम्ही असे कथा हे म्हणता तो तुम्ही आम्ही विटनेस आम्ही घालता मरे आमचे एफिडेविट घालता आम्ही कित्याक फटींग उलयताले सतीश कितें सांगपाचें काल दनपारा जेन्ना चेडवाचे स्टेटमेंट घेतले NGOच्या अंडर त्याचे स्टेटमेंट घेतले आणि स्टेटमेंट घेऊन जाल्या उपरांत रातचे परत 8:30 जाल्या उपरांत त्यांच्या पेरेंट्सांक कॉल वयता की तुमचे जे चेडवाचे कपडे जे आसा पळय ते तुमी हाडून दिया हँडओव्हर करा आणि त्याचो पंचनामा करपाक 2 विटनेस दिया म्हणून आणि हो इन्सिडंट 8:30चो 8:30 ते आपयता आणि त्याचे कपडे हँडओव्हर करून घेता 2 विटनेसांक मागता 2 विटनेसूय येता आणि इतलो 2 ते 4 वरां म्हणजे 11 11:30 जायसर ते टायम काडटा आमचो सर्वर डावन आसा आणि कितें डावन आसा म्हणून टायम काडटा आणि 2 विटनेसांक भितून आपयता आणि ब्लँक पेपर दिता तांकां आनी सांगता ब्लँक पेपराचेर तुमी सायन करा आतां तुमकां खूब टायम लागतलो म्हणटा हें सगळें बरोवपा खातीर आणि 2 विटनेसांक ब्लँक पेपराचेर सायन मागता तेन्ना आमी तांकां सांगलां की खंयच्याच विटनेसांनी ब्लँक पेपराचेर सायन मारपाची ना कितली लेट जावनी आणि आमी डिमांड केलो ताका की FIR रजिस्टर कर 20 मिनटां जातली सर्वर डावन आसा करून तेणी 12:30 ते 1 केलें आणि ती सुद्दां FIR रजिस्टर केन्ना केली सगळे लोक जेन्ना भितून पुलीस स्टेशनाचेर बसले आमी जेन्ना धरणा आंदोलन घेतलें तेन्ना तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाक तेंच्यांनी हातीन घेतलें आणि एकाक सुमार PN हाडून FIR हाडून आमच्या पेरंट्साच्या तिच्या हातीन दिता आनी सांगता 5 मेरेन आपणाक टायम दिया आपूण तो 21 धरतलो आणि 5 पयलीं हाडटलो ना जाल्यार तुमी सगळे जाण यात म्हणून आमी 5 आयज येयले 5 आयज आमी सगळे लोक येयले विचारपाक 21 बाबा धरला की ना तो जाल्यार आमकां हांगासर पुलीस स्टेशनाच्या भायर बॅरिगेड्स घालून पुलीस बंदोबस्त लावन आमकां आडयले आडोवपाचें कारण कितें हेजें आन्सर दिवपाक जाय आसलें DSP आमी क्वेश्चन केलो पण तेणी आन्सर दिवना आमकां आमी कितें आतंकवादी आमी टेररिस्ट वो आमी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे म्हणून आमकां आडयले आयज काल PI सांगता तुमचे कोण शिकलेले आहा जाल्यार तुमी आमच्या कडेन हाडा म्हणटा म्हणजे जो कोण अनएड्युकेटेड आसा जे शिकोंक नासले तांकां पुलीस स्टेशनाची दारां ओपन ना ते पुलीस स्टेशन ते म्हणजे अशिक्षीत भुरग्यांक आहा तांकां अलाउड करचें ना पुलीस स्टेशनार म्हणजे अशा प्रकारची वागणूक 2 दीस जाले हे पुलीस स्टेशन दिता आणि हेंच्या कडल्यान आमी आतां कितें न्यायाची अपेक्षा करपाची तरी सुद्दां आयज आमी 5 जायसर तांकां रावले तेंच्या उतराचेर 5 जायसर रावले 5 संक सुमार जेन्ना आमी एंट्री करपाक गेले आमकां आडयले आडोवपाचें कारण कितें DYSPन कितें सांगलां आतां DYSPन आतां जशें आमच्या दोतोरान सांगलां सेम उत्तर DYSPन सरळ सांगलां की तो आमच्या अंडर आसा जाल्यार आजून तेजो अरेस्ट कित्याक ना आमी ताका क्वेश्चन केलेलो आणि मागीर तो उतरांचो सगळो खेळ करता तशें आपूण म्हणूंक ना आपूण आमच्या PSIक म्हणलेलें हें कालच्यान PIयू तशेंच उलयता आनी आयज DYSP तेंच करता म्हणजे ह्या पुलीस स्टेशनाचेर DYSPचो आनी PIचो आमचेर आतां विश्वास उरोंक ना आणि हेंच्या अंडर ही केस इन्व्हेस्टिगेट जावची ना आणि ही केस ही सगळे मॅन्युप्युलेट करतले वीक करून सोडले आणि आयज मेरेन तेंच्यांनी तेंच काम केलेलें आसा आणि आयज हांव हें सांगता की ह्या सगळ्या ऑफिसर जे आसा जे ह्या केसीक इनवॉल्ड आसा तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी बसपाक जाय डिपार्टमेंटल आणि तांकां सस्पेंड करपाक जाय इमिडिएट सस्पेन्शनाची आमी मागणी करता आणि हेच्या खातीर आमी आतां डायरेक्ट DGच्या ऑफिसान आमी हांगासर वयतले 24 तास फर्स्ट डे सांगता ते विदीन 24 आवर्स आमी FIR करतले म्हणून आणि आता त्यांनी 4 हे केल्या म्हणटा ते ना ते टीम्स तुम्ही कितले करा 4 टीम ती व्हडली टीम काढून आमकां दवरल्या हांगासर 4 टीम अजूनही त्यांचा रिपोर्ट आसा अजूनही तांकां मेळना
हेचो अर्थ असो हे तांकां प्रोटेक्ट करतात. आणि पेडणे तो व्हडलो पळय. तालुका ताका कवर अप धरपाक कितलो टायम लागता? खादने टू पेडणे पुलीस स्टेशन कितले किलोमीटर आसा? नाही, हाणे काही काहीतरी गेला आसतलो न्हू, पण हेचो अर्थ न्हू, तुमकां पण- मेळांक जाय न्ही. पूण ट्रेस तुम्ही जावपाक तर 4 जाय. गाडयो जर सोडले म्हणटा जाल्यार कित्याक आज पर्यंत मेळना तो असो आमकां प्रश्न पडटा. हेच तांकां लिपयता हे दिसता. आमच्या हेंच्या सगळ्यांच्या बंधू भावांच्या माध्यमातून आमकां अशें सांगूंक तुमकां दिसता की हे तांकां लिपयता आणि कोणाचो तरी हात हा आणि ताका बरे भाशेन खाण देऊन ताका प्रोटेक्शन बरें दिल्लेलें आसा. ताका लागून हो मेळना. नाजाल्यार विदीन म्हणटात तशें 24 वरां कित्याक म्हाका दिसता तो 5 वरांनीच मेळोंक जाय आसलो. जेन्ना FIR जेन्ना नोंद आमी रातचे करून येता पळय तेन्ना ते खादने टू पेडणे पुलीस स्टेशन काय चड पयस हें ना आसा कळ्ळें न्हू. ताका लागून ह्या म्हाका 10 ते 12 किलोमिटराच्या अंतराचेर ताका रोखडोच अरेस्ट जावंक जाय आसलो. हेंच्यांनी कितें तरी कट कारस्थान केल्लें आसा आणि ताका प्रोटेक्शन बरे भाशेन दिल्लेलें आसा की सेफ करच्या खातीर. मॅडम कितें सांगपाचें आहा हेजें? सीएमाक रिक्वेस्ट आमची सीएमाक आमची रिक्वेस्ट आहा. मॅडम कितें? हा जो प्रकार घडलेला आहे, एक मायनर मुलगी, अल्पवयीन मुलगी आणि तिला रस्त्यात अडवून एका मुलाने तिचा हात पकडून, म्हणजे तो विनयभंगाचा पण एक प्रकार आहे, हे पण लक्षात घ्या. आतापर्यंत आपण जे काही बोललो ते विनयभंगाबद्दल कोणी बोललंच नाही, पण हा सरळ सरळ तिचा विनयभंग आहे. CM साहेब नेहमी कुठे काही प्रोग्राम असला की काय म्हणतात, आत्ताच शिवजयंती साजरी झाली आणि CM साहेब म्हणाले की जे की आपले गृहमंत्री आहेत, ते काय म्हणाले की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जे राज्यप्रकार होता, राज्य चालवण्याची पद्धत होती, ती आपल्याला खूप आवडते आणि त्याच पद्धतीने आम्ही राज्यकारभार करण्याचा प्रयत्न करतो. मी एक आपल्या गोंयकारांना विचारू इच्छिते की जर छत्रपतींच्या काळामध्ये अशी घटना घडली असती तर त्या मुलाला सोडलं असतं का? त्यांनी सोडलं असतं का? सगळ्यांनी त्याचा चौरंग केला असता. आणि हे पेडणे पोलीस स्टेशन एवढं मोठं पोलीस स्टेशन आहे, तिथे पोलीस फौज आहे, त्यांना एक आरोपी सापडत नाही आणि ते म्हणतात की आमच्या 3 टीम तयार झालेल्या आहेत त्याला शोधायला. म्हणजे एका आरोपीला शोधण्यासाठी 3 टीम तयार झालेल्या. पेडणे टू काणकोण किती वेळ लागतो जायला? फक्त 1.5 तास. 1.5 तासामध्ये एखादा आरोपी सापडू शकतो, तर यांना जवळजवळ 2-3 दिवस झाले एक आरोपी सापडत नाही. हे सरळ सरळ माझा आरोप आहे की गृहमंत्र्यांचं अपयश आहे, गृह मंत्रालयाचं अपयश आहे. त्यांचा व्यवस्थित कंट्रोल नाही आहे आपल्या पोलिसांवर. ते काय करतात ते त्यांना सुद्धा माहीत नाही आहे. एक कंप्लेंट तिथे नोंद करून घेण्यासाठी हे 2-2 दिवस लागतात एक कंप्लेंट नोंद करून घ्यायला. आणि त्याच्यानंतर काल आम्हाला ते शब्द देतात की तुम्ही 5 वाजता या, आरोपीला पकडू आम्ही. अरे पोलीस आम्हाला देतात, सगळ्यांना देतात ना. काल आपल्याला दिला ना शब्द, सगळ्यांना शब्द दिला की 5 वाजता आरोपी तुमच्या समोर असेल. आणि आम्ही इथे आज आलो आणि बघतो तर एवढी मोठी पोलीस फौज, महिला पोलीस एवढ्या मोठ्या इथे उभ्या. आम्ही सगळी लोक हे पेट लिहिलेला एका मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी माझी विनंती आहे मुख्यमंत्र्यांना, गृहमंत्र्यांना, पोलीस खात्याला आणि एकूणच सगळ्यांना की लवकरात लवकर आम्हाला न्याय मिळण्यात यावा आणि त्याच्यासाठी आम्ही इथे उभे आहोत. धन्यवाद. SC समाजाचेर एट्रॉसिटी वाडलेली खूपच एट्रॉसिटी वाडलेली आसा आणि SC समाजाक पुलीस स्टेशनाचेर सारखे एंटरटेन करिनात. तांकां मिसगायड करतात, त्यांची कंप्लेन रजिस्टर करून घेनात. जाल्यार ह्या भुरगे जे 7:30 हांगा पुलीस स्टेशनाचेर पावलेले, ताका आमचे सगळे कार्यकर्ते येवन, दोतोर येवन मागीर 1 सुमार पुलीस कंप्लेन बरयता. ती सुद्दां आमी डिमांड केल्या उपरांत ताका कायद्याची उडास करून दिल्या उपरांत. आणि SC लोकांचेर हांगासर पुलिशेर कसलोच आमकां हांगासर तांचो सपोर्ट ना. 2 दीस जाले आणि ते सेक्शन सोदू कितें आसा ते सोदू तांकां सेक्शन, पूण तेंच्यांनी इमिजिएट तेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसली. आयज तो 21 भितून आसतलो आसलो जर टायम टू टायम तेंच्यांनी एक्शन घेतली जाल्यार. आणि जो थंयसर त्या दिसा आयो आसलो, हो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो आसलो, तो इतलो एरोगेंटली उलयतालो कार्यकर्त्यां वांगडा जावं हेंच्या वांगडा की कांयच जावं ना अशें ताका दिसतालें. सो म्हाका दिसता की हितून मुख्यमंत्र्यान दखल दिवपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान आपले पुलीस स्टेशनाचेर कितें चलता पळय तें मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली पळोवपाची गरज आसा. आयज 3 दीस जाले, आमी 2 दीस 2 राती हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर आसा. DYSP आयज येता, तो सुद्दां आमकां आडोवपाक येता हांगासर आनी तो सांगता वयल्यान कितें की आपणाच्या कंट्रोलान तो एक्यूज आहा म्हणून. आता तुझ्या कंट्रोलान जर एक्यूज आहा जाल्यार तूं अरेस्ट कित्याक करिना? म्हणजे तुमी पुलिसूच ताका प्रोटेक्ट करता अशें जालें न्हू तें. म्हणजे आमी आतां सामान्य मनीस जो आसा तो खंय वयपाचो? डायरेक्ट CMच्या घरा वचपाचो आनी आपणाक न्याय दी म्हणून सांगपाचें? जाल्यार ती पुलीस स्टेशनां सगळीं बंद करची पडटली आनी CMचे दार ओपन करचें पडटलें सगळ्या लोकांक. हें करचें पडटलें. आनी आयज इतलो लोक येयला आनी आमकां आडोवपा खातीर हे सगळे पुलीस हांगासर बसलेले आसा, पूण ताका धरपा खातीर कितें करता तें सारकें सांगिना. आतां सुद्दां DYSP म्हटलो कितलो टायम लागतलो तो खबर ना म्हणटा. ताका धरपाक कितलो टायम लागतलो तो खबर ना.
आमी सगळे जाण आतां ताका सोदपाक वचपाचे तुमी कितें करपाचें पुलीस स्टेशनार आनी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी आहा पळय तेजेर जाल्यार खूबच अन्याय वाडलेले आसा गोंयांत आनी आमी एवरी टायम आमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालता पूण तेजेर अजून पर्यंत जो लक्ष दिवपाक जाय तो लक्ष खंय तरी सरकाराचो ना ह्या कम्युनिटीचेर म्हाका दिसता आनी आतां हे केसीन स्पेशल मुख्यमंत्र्यानूच हेतूर लक्ष घालपाचो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर जे आसा PI आसा SP आसा आनी बाकीचे सगळे PSI आसा तांकां सायटीक करून हांगासर IPS लेवलाचो ऑफिसर हाडून हे केसीचेर इन्व्हेस्टिगेट करपाची अशी आमची मागणी आसतली. खंय तरी मिडियाचेर DYSPन एलिगेशन घातलेलें कितें म्हणून सोदता तुमी? ना हे DYSPन मिडियाचेर एलिगेशन घालून आपणाचे जो हात जो आसा पळय तो सगळ्या मिडियाक ब्लेम केलेलो आसा. हांगा मिडियाचें कांय ना मिडियान हो विशय हायलायट केलो म्हणून आयज संपूर्ण गोंया मेरेन पावलो सगळे लोक हांगासर पावले आनी हो विशय मिडिया खातीर जालें आनी मिडिया खातीर तो सेफ जालो अशें मिडियाचेर घालता हें टोटल चुकीचें आसा. ही सगळी फॉल्ट आसा ती पुलीस स्टेशनाची आसा तेंचे PSIची फॉल्ट आसा तेंच्यांनी जर टायमली तेची एक्शन घेतली जाल्यार तो आयज एकूच भितून आसतलो आसलो. पूण विशय एक आसा की ह्याच प्रकरणान मिडियान सगळे एक्सपोज केले ह्याच केसीन आनी म्हणून तो अक्यूज केलो. बाकीचे आतां इतके गजाल इतके केसी घडटा मर्डर जाता मिडिया सांगता हांगा मर्डर. DYSP आहा न्हू पेडण्याचो तालुक्याचो तेजे ड्युटी कितें आसता म्हणजे काल आतां येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो तो काल येवंक ना म्हणजे आयज येयला तो आनी मिडियार सगळे जबाबदारी मिडियार ढकलता म्हणजे तो कामाक आसा काय कितें हें करपाक आहा? ही एक पळवाट आसा. आपणाची जबाबदारी आपण जबाबदारीन आपणाच्या फेल्युअर जालो म्हणून तुमचेर घालप. DYSPचे कितें आसता फंक्शनिंग? DYSP लॉ अँड ऑर्डर जे आसा ते मेंटेन करूंक जाय. जर PI कडेन विशय हँडल जायना जाल्यार PIन ते DYSP पर्यंत व्हरप कारण DYSP तालुक्याचो हेड आयच्या दिसा तरी तिनूय पुलीस स्टेशनाक DYSP एक आसा पूण तेणे हांगा बसप न्ही रे. आतां इन्सिडंट 14 तारखेर जाला काल आमी आख्खो दीस हांगा आसले काल DYSP ना आयज येयला पूण अंडर पुलीस प्रोटेक्शन आपणाकूच प्रोटेक्शन घेवन बसला भितर तो आनी 5 लोकांक हाड म्हणटा भितर आनी हेजो सगळे खापर जे आसा मिडियाचेर घालता तो मिडियान सगळें केलें म्हणून तो पळलो म्हणून तो पळयतलोच धरून कोणी हाडप. तुजी इंटेलिजन्स आसा ती कमकुवत आसा काय? पोलिसांचें काम कितें एक्झॅक्ट तांकां धरप ना आरोपी संशयीत आसता तांकां कोणी धरप? आता ह्यो प्रश्न हांव तुमचे कडेन मागता की हो प्रश्न तुमी DYSP विचारूंक जाय की बाबा क्रायम जर जालो कोणाचो खून जालो कोणाचेर आनी कितें अत्याचार जालो जाल्यार धरप कोणी मिडियान धरून दिवप का पुलिसांन धरून दिवप हे पयलीं स्पश्ट कर मिडिया कडेन मागीर मिडियाक सांगूनय जनतेक. मिडियान काम आपले बरें केल्लेलें आसा हे मिडियाचेर खापर घालप पळय. आयज आमची लोकशाही ही 4 स्तंभार चलता तातूंतली मिडिया म्हणजे एक. आमी पळयला कशे रितीन मिडियाचेर आरोप जातात पूण पुलिसा कडल्यान आरोप जावप ही एक लाजेरवाणी बाब कारण मिडिया आनी पुलीस ही कंबायन वयता पॅरलल वचूंक जाय तेंच्यांनी. पुलिसांन प्रोटेक्शन दिवंक जाय आनी मिडियान सत्य परिस्थिती लोकां समोर हाडूंक जाय हे सिस्टम आसा. आतां लेट जालो म्हणून आमकां आपयल्लो काल तुमकां लेट जाला म्हणून तशें आमी आमची चुकी जाली आमी समोर हाडले म्हणून अशें तेजो अर्थ जालो न्ही. म्हणटकीर लोकांक जे लोकां पर्यंत पावले आनी मुख्यमंत्री सगळ्या लोकां पर्यंत पावले तशें ताका दिसता जाल्यार तेणें केसी घालप ना रे. तेंच्या हातीन पॅन आसा कायदो तेंच्या हातीन आसा कोणे आरोपींक पळोवपा खातीर हें केलें पळय तेणी तेंचेर घालप ते तेच्या कडेन अधिकार ना DYSP कडेन. ही अशी उत्तरां केन्ना येता जेन्ना मनीस खंयच्या तरी ना जेन्ना मनीस खंय तरी कॉन्स्पिरसीन आसा त्या मनशाक प्रोटेक्ट करच्या खातीर कितेंय उतरां भायर येतात आनी ही सत्य परिस्थिती आसा कारण हेजो उलयता DYSPक म्हटलो तो आमच्या अंडर आसा म्हणून. आतां हेजो अर्थ प्रश्न कोणचो आहलो आरोपीचो आहलो ते PSIचो नासलो प्रश्न. PI सांगता तो तसो करचो ना ह्या प्रश्नाचेर तो कितें सांगता DYSP तो आमच्या अंडर आसलो म्हणून PIन थंय सांगलें. शब्दबाजी करूं नाका आमच्या कडेन आमच्या कानान वचपाचें काम करूं नाका. आमचे कान बरे आसा आमची विवेक बुद्धी बरी आसा आनी आमकां ज्या मार्गान बाबा साहेबान आमकां दिला तो मार्ग आमी वेवस्थीत पाळटा आनी ते मार्गान वयता. सो आमच्या कडेन दगाबाजी करपाची ना आमच्या कडेन शब्दबाजी करपाची ना हें आमकां सगळी खबर आसा. हेतून आरोपी आतां आमकां तरी दिसता की DYSP इनवॉल्व आसा PI आसा PSI आसा हेंकां त्वरीत निलंबन करपाचें. आतां आमी पणजे वयतले. गोंयच्या CMन हालींच एक स्टेटमेंट केल्लो रिसंटली पेपराचेर हांव डिटेल तुमकां डेट सांगना. CMन हो स्टेटमेंट केल्लो की गोंयची जी पुलीस स्टेशनां आहा ऑल गोंया लेवलाचेर
त्या पुलीस स्टेशनाचेर सादारणच्या सादारण मनीस खंयचो जर येयलो तेणी जर तेजा अन्याय जालो जाल्यार नैतीक जबाबदारी ह्या पुलिसाची त्या PSIची व त्या हवालदाराची की ताजी कंप्लेंट तेणी इमिडिएटली ऑन ग्राउंड टेबलाचेर तेणी रिटर्न घेवपाक जाय खंयच्याच कंडिशनाचेर मागीर तो एक्यूज आसूं जावं कंप्लेनर आसूं आयज ह्या पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर तेच्या कंप्लिटली अगेन्स्ट काम जाल्लेलें आहा CMान जी ऑर्डर दिल्लेली तेजी डिटेल जाल्यार तुमकां डेटा एंट्री न्यूज पेपराचेर मेळटले हांव तांकां जाय जाल्यार तुमकां थोडेशे नेक्स्ट टायम तुमकां तेजी डिटेल पाव दिवंक शकता तरुण भारताचेर आनी लोकमताचेर हेजो स्टेटमेंट आहा CMाचो सो पेडण्याचे पुलिशेन जें केल्लेलें आहा खास करून जी पीडित महिला आहा पीडित भुरगीं आहा तेजो जो स्टेटमेंट घेताना तेंच्यांनी इमिडिएटली स्टेटमेंट घेवपाक जाय आसलो कारण ते मायनर चेडूं आसलेले हे ना करता पुलिसांनी एक्युजाक सपोर्ट केला आणि पुलीस म्हणटा आयज ताका सोदपाक जायना म्हणटा आमी हे तेंच्या स्टेटमेंटांचो खंडन करता निषेध करता पेडण्या पुलिसाचो आणि आमी अशें डिमांड करता सबंद हे समस्त ह्या समुदायाच्या आमच्या समाजाच्या माध्यमा थ्रू आमी ताका एक डिमांड करता चॅलेंज करता पेडण्याच्या पुलीस स्टेशनाक की जो PSI आसलेलो तो स्टेटमेंट रिपोर्ट घेवपाक तो असो अगेन्स्ट उलोवपाक लागलो की तुमी तो रिपोर्ट भरून हाडा तुमी ड्राफ्ट रिटर्न करून हाडत या एक सादारणचो ना शिकलेलो मनीस जर एक महिला किंवा एक जाणटो मनीस जर ती कंप्लेंट दर्ज करपाक वयता जाल्यार तेजे लागीं पेन नासता पूण तो पुलीस अशें सांगता की तेंचे ऑफिसर अशें सांगता की तुमी ती कंप्लेंट ड्राफ्टींग करून हाड हे कंप्लिटली असंविधानीक तत्वाचेर तेणी उलयलेलें आहा आयच्या खंयच्या CMान असं स्टेटमेंट करूंक ना की हे तुमी अशें करूंक शकना तुमी ड्राफ्टींग करून हाडात की प्रत्येक नैतीक जबाबदारी आहा त्या रिपोर्टराची आनी त्या PSIची की त्या मनशा पीडित मनशा फुड्यान बसोवन त्यांनी त्याची कंप्लेंट तेणी भरून घेवपाक ताका ती कंप्लेंट वाचून दाखोवपाची गरज आसलेली आणि मागीर ते कंप्लेंट जी पीडित महिला आहा किंवा पीडित ते भुरगे आहा तेजी सायन घेवपाची गरज आसलेली ते पेडण्याच्या पुलीस स्टेशनान करूंक ना हे आमी शब्दाचे ह्या स्टेटमेंटाचो आमी तेजो खंडन करता तेजें निशेध करता आणि आमचो फुडलो आमचो स्टेटमेंट आसतलो पेडण्याचो PSI जो आणि PI आहा हेंच्यांनी ही केस बीट करपाक हे कारणीभूत आहा आणि हो PSI आहा तेजी आमी निलंबन करपाची आमी मागणी करता समस्त ह्या समाजाच्या माध्यमा थ्रू आणि फुडें आमची भूमिका आमी बेगीनच तुमच्या फुड्यान सादर करतले आमचो फुडलो स्टेप कितें आहा धन्यवाद आमकां काय आतां हें करिना तेंच्यांनी आमकांच हें करूंक जाय म्हणून पुलीस दवरलेले आसले हें करूंक ताका लागून आमी ते म्हणटात कितें जाणा कांय सांगिना म्हणून आमी आतां पणजे वयता परवरी वयता म्हाज्या चेडवाक न्याय गावोंक जाय आयज 3 दीस जाले म्हाज्या चेडवाक न्याय गावना हांगा पेडण्या गावना हे पेडण्याचे पुलीस फोटींग उलयतात आयज दिता फाल्यां दिता परवा दिता म्हणून ते DG पर्यंत व्हरतले जे बिहेवियर पुलिसांनी आमच्या कडेन 2 फावटी केले हांगा आडयले परतून थंय आडयले आणि ज्या पद्दतीन विचारप शब्दबाजी करूंक लागलो DYSP हेच्या वयल्यान कळटा की हांगा कांय जावपाचें ना दे आर प्रोटेक्टींग अक्यूज फ्रॉम एवरी एंगल सो आमचो ऑप्शन उरला की आमी DG कडेन वयतले सो आतांच वयतले आमी DG कडेन जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमकां खबर आसा की खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन वचोंक जाय तें सो आमी ठाम निर्णय केला पणजे वयतले आमी DGच्या ऑफिसान DGक मेळटले DG हो पब्लीक सर्वंट आसा लॉ एंड ऑर्डर स्टेटीन जाता तेन्ना तेणी येवपाक जाय थंयसर हो कायदो सांगता आनी तेवूय सांगता हांगा जर कितें दंगा जाल्यार DG वचून नासलो सो आमी थंय वयता ताच्या कडेन तेणें आमकां टायम दिवपाक जाय CMा पर्यंत पावतलो CMान अजून स्टेटमेंट काडूंक ना CMान कसलीच एक्शन अजून घेवंक ना हेच्या वयल्यान कळटा का CM पेडण्याक कन्सिडर करता गोंय राज्याचो भाग काय करिना काय आमकां ह्या कम्युनिटी भितर सगळ्या भितर घेता का घेयना हेच्या वयल्यानूय कळटा एक तुमकां आतां एक प्रश्न हे करता की गेले 3 दीस जाले बरोबर न्ही तर स्थानिक आमदाराचो एक तरी कॉल किंवा एक तरी तुमच्या फॅमिलीक की बाबा कित्याक स्थानिक आमदार तितलोच जबाबदार आसा की असले जर इन्सिडंट आपल्या मतदारसंघात जाता जाल्यार तांणी लक्ष घालपाचें आसता हेचेर कितें तेंचे फॅमिलीक बी कॉल बी आयला किंवा आनी कितें आयला बी सर हांवें जेन्ना मेडिकलाक गेल्ले न्हू तेन्ना हांवें आल्लेकराचे मिसीक फोन केल्लो मॅडम म्हटल्यार अशें म्हाज्या चेडवा बद्दल घडलां आनी कोण तोय सांगलेलो ताका तेणी म्हटल्यार बरें आपूण आपल्या मागल्या PA कडेन उलयता आनी तेच्या PAन म्हाका तो चेतन कोण तेणी म्हाका फोन केलो तेणी सांगलें तूं अशें कर तशें कर जालें आयज 3 दीस जाले आयज त्या दिसा फोन येयलो राती काल आनी आयज आजून तांचो फोन ना कितें इसरूंक पसून ना तेंच्यांनी म्हाका मॅडमीन पसून इसरूंक ना बाबा कितें जालां गो तुज्या चेडवाचें कितें घडलां काय म्हणून
उलयतलो तेन्ना उलयतलो. आयज आमचो प्राथमीक आमची कितें इम्पॉर्टंट आसा आमकां की आयज तेजेर आमी लक्ष आमचें केंद्रीत आसा. आमकां आतां डीजी कडेन वचूंक जाय आनी हे कितें घडलां पळय हे पुलिसांनी आमकां कशा रितीन वागणूक दिली पळय तें आमकां सांगपाक जाय आनी हेंचेर कारवाय जावपाक जाय ह्या पुलिसांचेर. हे आमचें ध्येय आसा. कारण हेंचेर जो मेरेन कारवाय जायना तो मेरेन आमच्या चेडवाक न्याय मेळचो ना. हे तांकां प्रोटेक्ट करीत रावतले. सो हे सगळें आसा. ऑथॉरिटी फायनल ऑथॉरिटी जी म्हणटा पुलिसांची डीजी ताच्याच कडेन वयतले आमी आतां. 4 टीम केल्ली आसा. आतां जालें कितें पयर तांच्यांनी मिडिया घेतली हांगा आनी तुमी थंय सगळें प्रसारीत केलें ताका लागून तो अलर्ट जालो आसतलो आनी आपल्याले कितें मोबायल स्विच ऑफ करून पूण अशें न्ही की आमी ताका पाठीराके घालता पूण आमी ट्राय करता. आमी वी आर ट्रायंग अवर लेवल बेस्ट टू अरेस्ट. नो सर काल तेंचे ते रजिस्टर करपाक सुद्दां टायम इतलो रजिस्टर करपाक टायम बीन कांय जालो ना. फक्त ताका मेडिकलाक टायम लागलो. ताजे पयलीं मेडिकल केलें मागीर ताजो NGO कडल्यान स्टेटमेंट घेतलो व्हेरीफाय जालो ताजे नंतर आमी FIR रजिस्टर. रिपोर्ट कितें मेळ्ळो? रिपोर्ट काय ना. रिपोर्ट नॉर्मल आहे. रिपोर्ट नॉर्मल ताजे नंतर आमी FIR रजिस्टर केलें आनी तांचें एलिगेशन आसा की आमी एक्युजाक हें करुना म्हणून अरेस्ट करुना. मॉलेस्टेशन हय मॉलेस्टेशन एक चार्जीस लायला ताजेर कळ्ळें न्ही. मॉलेस्टेशन आनी SC/ST अंडर आनी थ्रेटनिंग टू किल ते चार्जीस लायले कळ्ळें. म्हणटकीर जालें कितें तें मिडियाचेर सर्क्युलेट जालें आसतना ते मागीर तो अलर्ट जालो आनी तो पळोवन भोंवता. बट वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट. म्हळ्यार हे लोक आयले ते आयकूनच घेवपाक सोदता. परत तुम्ही मिडियाचे म्हणटा जो मेरेन मिडिया पावना तो मेरेन ते खंयचीच एक्शन जावंक ना. काल रात्री ते भितर बसल्या उपरांत बोवाळ घातल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर FIR. ना तशें ना इट्स रॉंग. तशें ना. आयले तेन्नाच घेतले ताका जाल्यार मागीर मिडिया म्हणजे लोक ते फटींग उलयतात. तर लोक फटींग ना लोक फटींग तुमचें म्हणणें आसा की लोक फटींग उलयतात म्हणजे तुमी सारके हे केल्यात. लोक फटींग उलयता हांव म्हणना. तांकां खबर ना प्रोसिजर कितें तो. सर कालचो जो हे जाला पळय केस तो केस PI वयता काय तुमकां DSP वयता? म्हाका आयले ती काल तुमी आशिल्ले सर हांगा? तशें आसना. हां सर. पयलीं आसा ती PI रजिस्टर करता आनी मागीर एज पर द एप्रुवल ऑफ सुपिरियर्स इट कम्स टू मी. कळ्ळें तुका. ताका प्रोटोकॉल आसता. सर आता इन्व्हेस्टिगेशन खंय मेरेन पावलें? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा हें करपाचें. म्हणजे लोक हांगासून म्हणटात की SP कडेन वयतले CMच्या घरा सुद्दां वयतले. लोकांक वचपाक पळय लोकांक वाडोवपाक शकना. तांकां डेमोक्रेसी ते खंय वचपाक शकता पूण आमी सिरियस एफर्ट्स घेतल्या ताका हें करपाक. ना पोलीस म्हणटात खंय तो असो करूं शकना असो पुलिसांक ना अशें करूं शकना तशें करूं शकना. वी आर नॉट गिवींग सर्टिफिकेट टू एनी वन. कळ्ळें तुका. आणि सर तुमच्या पोलीस स्टेशनार ब्लँक पेजीचेर सायन करून घेतात हे कसले कितें? केन्ना म्हटलं तेंच्यांनी तो पेरंट्सांनीच उलयला त्या चलयेच्या पेरंट्सान दोग जाणांचे ब्लँक पेपराचेर सायन मारून घेतले. ना ब्लँक पेपराचेर म्हजे कडेन केस पेपर आहा ताजेर ब्लँक पेपराचेर सायन बी कांय ना. हे सगळें स्वता खातीर तांच्यांनी बेश्टे एलिगेशन म्हणजे तेंच्यांनी बेश्टे एलिगेशन घातलें अशें अशें दिसता म्हाका. सर खंय तरी आयकूंक की तेच्या दोनूय भावांक हाडला तुमी अशें कित्याक? दॅट इज अ पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आय कॅनॉट डिस्क्लोज.